दुयेंत जावन चडशा लोकांक मरण आयिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेची खंत आशिल्ल्यान सांकवाळ पंचायतीन कोविड वासीन सक्तीचें केलां। पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी कोविड वासीन घेवचें, ना घेतल्यार तांची कसलीच कामां पंचायत करची ना, अशें सांकवाळ पंचायतीचो सरपंच रमाकांत बोरकारान पंचायत खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होच्या हजेरेन जाहीर केला। आयज आमचे सगळे पंच आणि आमचे झेडपी मेंबर हे सगळे एकठांय जावन आयज हो ऑर्गनायज केलो कॅम्प आणि हे लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपाक स्टार्ट केला। आमी त्याचे भायर वचून जेन्ना लोक भायर सरना कित्याक आमी 2-3 वेळा कॅम्प केलो तेन्ना आमकां दिसून येयलें फक्त 30-35 लोक येता इंजेक्शन घेवपाक वॅक्सिनेशनाक। सो आतां आमी एक डिसिजन घेतलो सगळे पंच मेंबरांनी की जितली पळय शॉप आहा सगळे शॉपांचेर वचोन तांकां सांगप बाबा तुमगे वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट दाखया। जर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट ना आमी ताका शॉप बंद करलो। जो पर्यंत तो वॅक्सिनेट करिना स्वता आनी एग्जाम्पल दुसऱ्या दिना जाल्यार आमी ताका ते शॉप आमी बंद करून लायतले। तशेंच लोकांक आमी हेजे मुखार सांगू करता जेंकां पंचायतीचें काम आसतलें खंयची एनओसी आसतली कितें आसतलें तेणें पंचायती येतना हेजे मुखार ती सर्टिफिकेट घेवन येवची, नाजाल्यार ताका आमी सद्या कांय दिवपाना। तेन्ना मागीर खंयी मुखार वचो कित्याक आमकां जाय हो आयज कोरोना जो आहा तो सांकवाळ एरिया तरी 100% हांगचो कोरोना वायप ऑफ जाल्लो आमकां जाय। सरपंच बोरकार हांणी जाहीर केल्ल्या निर्णयाक पंचायत खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होनूय तेंको दिला। पंचायत सगळे कडेन लोकांक एक्सप्लेन करीत आसा। इनफॅक्ट हांव म्हणटा आमच्या सांकवाळेचे सरपंच एक स्टेप मुखार गेला आनी दुकानदार जे आसा जे सगळ्यांक लागू जाता कित्याक ते संपर्कान आसता जास्त लोकांचे, तेणें सांगलां ते तरी वॅक्सिनेशन स्वताचें घेयना जाल्यार तांकां ते लायसन्स फाल्यां रिन्यू करपाक ना म्हणून मातशें भिरांतूय आसपा जाय। आनी तेच भाशेन जे लोक मॅक्सिमम संपर्कान येतात तेय तितले एकटे आसल्या पुरो तो दुकानदारा दितलो, दुकानदार सगळे ट्रान्सफर करतलो। सो तेणी तरी इनिशिएटीव घेयला आनी इवन दुकानार येतात तांकां सांगलें बाबा तुवें वॅक्सिन घेयला घे, इतलें सांगल्यारूय खूब ताजो बरो परिणाम जाता।